तू यो आयडी गुड आफ्टरनून. हांव अरुण पंचवाडकर, इनचार्ज कंट्रोलर ऑफ लिगल मेट्रोलॉजी. आज सकाळी आमकां एक इन्फॉर्मेशन. एक्चुअली तुमकां खबर आसतलें की सद्या आमी गोंयभर सगळे गॅस सिलिंडराचे गोडावनाचेर आमी इन्स्पेक्शन करतात. बिकॉज एक 2 विकां पयलीं एक व्हायरल व्हिडिओ जाल्लो. थंय एक लोकांनी शॉर्ट डिलिव्हरी सिलिंडर धरिल्ले. सो आमी त्या गोडावनान वचून बेदलपाटी आमी लास्ट टायम वचून थंय रेड मारिल्ली आनी रेडान आमकां एक 17 सिलिंडर मेळिल्ले शॉर्ट. अबावट 3 किलो बील गॅस कमी आशिल्लो आनी ताजें इन्वेस्टिगेशन आजून चालू आसा. आज आमी आमची टीम हांगा आयिल्ली हांगा. तेन्ना आमी ही गाडी आमी पळयली आनी गाडींचे सिलिंडर आमी चॅक केले. पूण सरप्रायजिंगली प्रॉब्लम कितें जालो, गाडी चॅक करची सिलिंडर चॅक करचे पयलीं आमी भितर टूल्स पळयले आनी इट लीड्स टू आवर सस्पेशन कितें तरी हांगा पिल्फरेज चालू आसा. सो आमी मागीर हांगाच ताजें नेट कंटेंट करपा लागून सगळे सिलिंडर खाली केले. 51 सिलिंडर आशिल्ले भितर डॉमेस्टीक. एक्चुली डॉमेस्टीक सिलिंडरांक टेर वेट सोडून 14.2 kg आसचो पडटा. पूण आमकां आउट ऑफ 51 सिलिंडर इट इज व्हेरी सरप्रायझींग दॅट 33 सिलिंडर्स वेर फावंड शॉर्ट. एक हातून 2 किलो, एक हातून 2.5 किलो आनी 33 सिलिंडर्स वेर फावंड शॉर्ट. आनी इट इज अ व्हेरी शॉकिंग कळ्ळें तुका. बिकॉज दिस टायप ऑफ पिल्फरेज, दिस टायप ऑफ शॉर्टेज कॅनॉट कम फ्रॉम द कंपनीच्यान कितें जाता, तुका एक सिलिंडर आयलो जाल्यार एक 150 ग्राम देर इज अ टॉलरन्स. पूण हांगा तुमकां 2 2.5 एक सिलिंडर तर आमकां मेळ्ळा 2.8 किलो शॉर्ट. सो there is something fishy here. So we have called as company sales officer also here to identify the cylinder. ते cylinder सगळे आमी आयडेंटिफाय केल्या. तांची seal check कर whether there is any tampering in the seal. So only when he gives his report we will act further and if there is anything we will act as per the package commodity act and rule प्रमाणे आमी तांकां बूक करतले. Secondly we request company that if something is if they find something as per the companyचे guidelines प्रमाणे तांणी डीलराचेर जावं कोण whoever is responsible for this offence committed should be held responsible and a stringent action should be taken on them. ओके. सो कमर्शियल हितून सिलिंडर आसले तातून कमर्शियल सिलिंडर आशिल्ले. पूण ऑल कमर्शियल सिलिंडर्स वी हॅव फावंड दॅट दे आर विदीन द परमिसिबल लिमिट. एक शॉकिंगली तुमकां दाखोवपाक सोदता. वी हॅव सीन बिकॉज वॉट हॅपन ऑल द वेइंग स्केल दे हॅव टू वे द डॉमेस्टीक वेइंग सिलिंडर आनी लोकांक दिवपा जाय. पूण वी हॅव सीन दॅट दीस वेइंग स्केल्स आर नॉट व्हेरीफायड बाय देम. अनव्हेरीफायड वेइंग स्केल्स वेर यूज ऑन द व्हेकल. खरें म्हणल्यार कस्टमराक दिता आसतना तांणी असली स्केलींचेर ते वेट करून दाखोवन दिवंक जाय. पूण ह्योच अनव्हेरीफायड आशिल्ले आमचे कडेन त्योय आमी सीज केल्यात. वन मोर थिंग इज दॅट एक पायप आमी सीज केला फ्रॉम दीस गाडयेच्यान. दीस इज यूज टू ट्रान्सफर द गॅस. हो गॅस लायतात आनी दुसरे वटेन हें करतात. दीस टूल वी हॅव रिकवर्ड फ्रॉम द व्हेकल. सो ताजेरूय इन्वेस्टिगेशन जातलें. वन मोर टूल वी हॅव रिसीव्ड फ्रॉम दीस इज हे एक टूल आसा ताजो जो वाल आसता तो टायट करपाचो. तोय टूल आमी वी वॉन्ट टू इन्क्वायर अबाउट दीस वाय दीस टायप ऑफ टूल्स वर फावंड इन द व्हेकल. आनी एज आतां सद्याक आमचो हो ड्रायव गोंयभर चालू आसा. आय रिक्वेस्ट ऑल द कस्टमर्स कोण गॅस सिलिंडर घेता बिकॉज देर इज एक आमचे एज पर आवर इन्फॉर्मेशन देर इज अ गँग हू इज वर्किंग इन गोवा. ते सिलिंडर शॉर्ट करून शॉर्ट डिलिव्हरी दितात. सो लोकांनी मातशें विजिलंट जावचें आनी लोकांनी प्रत्येक सिलिंडर वेइंग करून घेवचो. आनी इफ नॉट इफ कोण एनी ऑफ द कस्टमर हे डीलर तुमकां दिवपाक तर वेइंग स्केल तांचे गाडयेन ना जावं ते तुमकां वे करून सिलिंडर दिना, इन्फॉर्म अस. वी विल टेक अ स्ट्रिक्ट एक्शन ऑन दॅट. ओके. लोकांक is there any number for people to contact you directly? Yeah, directly they can contact to the controller's office. Number 2416432. ओके. लोकांक खातीर आतां म्हणटा ते आतां समज दारान येयलो सिलिंडर सो तांकां वेट चॅक करता कितलो वेट आसूंक जाय सिलिंडराक आतां समज. एक्चुली टेर वेट सिलिंडराचेर बरयल्लो आसा
आनी ताका 14.2 एड करूंक जाय एक सिलिंडराचो टेर वेट पळय त्या सिलिंडराचो 15.6 आसा ताका 14.2 एड केले जाल्यार 29.8 जावं 14.2 फॉर डोमेस्टीक सिलिंडर्स एंड 19 kgs फॉर कमर्शियल सिलिंडर्स टेर वेट ताजेर बरयल्लोच आसा कितें डावट आयलो कोणाक बी कस्टमराक कितेंय डावट आयलो जाल्यार ताणें आमची ऑफिसाक कॉन्टॅक्ट करचें वील टेक अ स्ट्रिक्ट एक्शन ऑन द डिस्ट्रीब्यूटर और हुएवर इज द ऑफेंडर. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.